एक 8:30-9 सुमार एक कॉल आयलो. विरेंद्रान कॉल केलो म्हाका की अशें हांगा परिस्थिती जाल्या आनी हांगा गॅस लिकेज जाता म्हणून आनी हांगा हो विशय जाला म्हाका कळ्ळें. हांव मागीर हांगा आयलो तेन्ना ऑलरेडी सगळे हांगा फायर ब्रिगेडीन ते बी उबारून सगळे सिलिंडर घेवन गेल्ले. तेन्ना हांव आयलो तेन्ना हांगा कांय नाशिल्लें म्हणून पयलें हांव उलयलो सरावंडींग लोकां कडेन उलयलो आनी काही पेशंटांक वयले ते म्हाका कळ्ळें. ते हांव खबर काडलें आनी मागीर हांव गेलो आनी आमचे सेक्रेटरी पंचायतीन लिव्हर हातून आसा. पूण हांवें इमिजिएटली तांकां तेन्ना ह्या स्क्रॅपयार्डाचेर आमची ऑलरेडी ताची कंप्लेंट हांव म्हजी फायलूच घेवन आयलो तुमकां दाखोवपाक. ऑलरेडी ताची कंप्लेंट आमच्या विरेंद्रान आनी हांगा आमच्या लोकल्सांनी ऑलरेडी कंप्लेंट लॉन्च केल्ली. सो आमी ताचें इन्स्पेक्शनूय केल्लें. इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना इन्स्पेक्शन म्हणून ताका आमी सांगलें ताणें आमकां बरोवनूय दिल्लें आसा त्या टायमार की आपूण हे स्क्रॅपयार्ड बंद करतलो म्हणून. आनी हजार्डस जालें लॉंग बॅक म्हाका दिसता ताका एक 3-4 महिने तरी जातले. बट तुम्ही परत क्रॉस चेक करून ना ताणें आमकां बरोवन दिलें की आमी हांगा तांचे लोकल्साचें म्हणणें कितें आशिल्लें की आमकां ताचो धंदो बंद जालो नाका पूण ते रेग्युलेट जावंक जाय सारकें आमचे टायमार तांचे आवाज करता सावंड पोल्युशन ते बंद जावपाक जाय. मागीर तांचो बिझनेसाक आमी ओपोज ना म्हणटाले ते सावंड पोल्युशन बंद जावपाक तांचे त्रास जाता पळय तांचे बंद करचे म्हणून ताणें सांगलें. त्या प्रमाणे तांचे कडेन बरोवनूय घेतलेलें की तूं अमके टायम टू अमके टायमा वयल्यार तुजी एक्टिविटीज बंद दवरतलो. मागीर तूं एरिया हांगासर क्लीन दवरतलो, आवाज करचो ना. हे सगळें आमचे कडल्यान बरोवन आमी सगळें घेवन ताका आमी थोडो टायम दिलो. ताणें सांगलें आपूण 6-7 म्हयन्यांनी आपूण परमनंट बंद करतलो. हे ताणें आमकां बरोबरी सांगिल्लें बी करता म्हणून. अकॉर्डिंगली ताजेर मागीर परत थोड्या दिसांनी परत कंप्लेंट जाली. परत कंप्लेंट जातकूच विरेंद्र ते परत कंप्लेंट केली, बाकीच्या लोकल्सांनी परत कंप्लेंट केली. ताका आमी कॉल लेटर 8 दीस पयलीं कॉल लेटर काडलें ताका यो म्हणून. ते दिसा ज्या मनशान कंप्लेंट केली तो मनीस हजर नासलो म्हणून ते आमी पोस्टपोन केला. फुडल्या कांय दिसांनी 2-3 दिसांनी कितें दवरला ते तो पर्सन हो इश्यू जालो. सो आज आमी तो इश्यू जाला म्हणून त्या आधाराचेर ताका आमी इमिजिएटली आतां परमनंटली हे ताचे स्क्रॅपयार्ड स्टॉप बंद करपाचें आमी ताका नोटीस दिली. आनी ना ताका ऑलरेडी डिमॉलिशाची आमी शोकस नोटीस दिल्ली आहा. ताका ऑलरेडी आमी डिमॉलिशाची ताका आमकां शोकस नोटीस दिल्ली आहा. ताका ताणें रिप्लाय दिल्लो ताणें. सो आतां ताका डिमॉलिश आहा पळय ताच्या आतां ही ताका फर्स्ट आमी ऑर्डर काडल्या. आतां फुडली ताका आमी डिमॉलिश ऑर्डर काडटा आनी एंटायर स्ट्रक्चर ते डिमॉलिश करपाक. सर कितलीच वर्सां जाली ते तुमकां कंप्लेंट दिता ना हे म्हज्या कंप्लेंट आयल्या ते फक्त लास्ट 6 महिन्यापर्यंत 6 महिन्यांतच कंप्लेंट म्हजे कडेन आयली आसा. फायल आसा कितली पयलीं तांच्यानी कंप्लेंट केला आसतात पण म्हजे कडेन जेन्ना ही कंप्लेंट लास्ट 6 मंथ्स हांवें हँडल करता तातूंत आमचे 2 ऑलरेडी मागता 2 इन्स्पेक्शन जावन आमी ऑलरेडी ताका आमी नोटीस बिटीस धाडून सगळे आमचे केल्ले आसा. आनी ताका आमी लास्ट स्टॉप नोटीसूय ऑलरेडी काडपाचें आसलें पयरूच काडपाक आसलें जर हो आयिल्लो केन्ना सर हे आतां 30 जाण एडमीट जाले उपरांत तुमी काडटले ना. ती आमी ताका ऑलरेडी पयलीं शोकस नोटीस काडलेली आसा ताका केल्ले. आतां रेजिडेंटांनी सांगलें कितें की आमकां ताका बिझनसेर ऑपोजीट ना आमकां तेजे रेग्युलरायज जाल्लें म्हणजे सावंड पोल्युशन जावपाक उपकारना, तो आवाज करता करपाक. आनी ताणें आमकां बरोवन दिला की आमी लिक्वीड आनी हजार्डस कसलेच आपूण करना म्हणून. लिक्वीड किंवा हजार्डस फक्त स्कुटरीचे स्पेअर पार्ट किंवा ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रियल स्पेअर पार्टच बिझनेस करता आमी म्हणून आमकां दिल्या ते बोलून एक्चुअली. बट आतां सापडलं तेन्ना तुमी कितें एक्शन इनिशिएट जावंक ताजेर आमी फुडें फर्दर कोणाक कन्सर्न ऑथॉरिटीज आहा पळय तांकां आमी बरोवन घालतले की बाबा तरी इमिजिएट एक्शन घेवन आतां बंद करचें म्हणून. केन्ना दितले फाल्यां आमी आमचो सेक्रेटरी आज लिव्हर आहा फाल्यां आमी करतले. ह्याच्या वरसून तुम्ही फायंड आउट केला की कितले स्क्रॅपयार्ड आसा मेर्शेंट स्क्रॅपयार्डा तशें पद एक 12-13 लिस्टेड स्क्रॅपयार्ड आमचे मेर्शेंट आसा पण कोणाकूच परमिशन्स ना ताका म्हणल्यार. पूण रेजिडेन्शियल एरिया रेजिडेन्शियल एरिया आतां या आनी थंय एक आहा न्ही ते अर्दान 2 आसा हांगा सद्या परमिशन ना. आतां ताणें तो म्हणटा सकाळ फुडें आपणें ते हजार्डस ते लिक्वीड ताणें हांगा हाडले पळय आतां म्हणटा ते आयले खंयच्यान तो म्हणटा मिलिटरींतल्यान हाडले म्हणून. मिलिटरीन बाबा क्लोरीन आशिल्ले सिलिंडर्स तांकां ऑप्शन करपाक तांकां ऑथॉरिटी आहा ते करूंक शकता मिलिटरी. ते ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. हाजेर थरोली इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. चोरून हाडल्याचो शकता किंवा बाबा ते मिलिटरींक क्लोरीन अशें गॅस सिलिंडर आसता पळय ते ऑप्शन करपाक शकना. कितें तरी नॉर्म्स आसतले कितें तरी आतंकवादी ऍक्टिव्हिटी करपाक कितें जावंक शकता. सो इन्व्हेस्टिगेशन आहा पळय ताजेरूय जावपाक जाय की ताणें खंयच्यान हाडले पळय ते आनी खंयच्यान तांकां आयले पळय ते. सरपंच म्हणलें की बाकीचे जे आसा तांकां परमिशन ना म्हणून तुमी एका डेमोलिशन काडटा बाकी सगळ्या डेमोलिशन करपाक. आतां आमी आतां आमच्या आतां फुडल्या मिटींग आमी घेतले की आमी ऑलरेडी सगळ्या स्क्रॅपयार्डांक नोटीस धाडलेल्या ते रिप्लाय करना. आमी ऑलरेडी सगळ्या स्क्रॅपयार्डांक आमचे नोटीसीस गेल्ल्या हातून कोणाकूच आमी हें करना अशें न्ही. पण आतां सगळ्या हाजेर आमकां परत इन्व्हेस्टिगेशन करून आमी सगळ्यांचे इन्स्पेक्शन बी आमकां दवरचें पडलें. आवाज जाता कितलो सोसूंक जायना. टायम ना केन्ना खंयच्याय टायम सदांच आमच्या चालू गाडी अडटा दवरता खंयच्या खंय गाडी त्यो सारक्योय लायना आमकां त्रास जाता गाडयो भितर दवरता.
आज सकाळी त्रास जालो तुमकां आमकां कांय कळोंक ना आमी भितरच न्हिदलेले आसले तेन्ना मागीर कळोंक बामण भाटान जो सकाळी इन्सिडंट जालो गॅस लिकेज जावन काही व्यक्ती मरच्या सामके वाटेर आशिल्ले तांकां हॉस्पिटलान ऍडमीट केला तांगेली प्रकृती अजूनय तांगेले सिरियस आसा आता ही रहिवाशी एरिया रेजिडेन्शियल एरिया ही ह्या जाग्याचेर सगळ्यात पयलीं गॅस किंवा अदर एक्टिविटीज जावपाक जायना कारण गॅसी सारको जेन्ना प्रकार तुम्ही खंय बाबा लिकेज जाता येता मोठ्या प्रमाणात जाल्यार ती गॅस कित्याक म्हणून हाडिल्ली हाचेर विचार करपाची गरज आसा. हांव विरेन वेरेकार हांगा स्क्रॅप यार्ड आसा पळय तेजे लागींच म्हाजें कुशिकूच घर आसा. आतां हांवें यो ते पळय फायल हांवें कंप्लेंट केली सगळ्याक केले पंचायतीक केल्या आनी अदर डिपार्टमेंट्स बाकीचे लागता पळय तांकां इवन वेस्ट मॅनेजमेंट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड मागीर BDO सगळ्यांक हांवें कंप्लेनी पावयल्ल्यो आसा CC आनी मेन पळय आसा ती हांवें पंचायतीक दिल्ली पूण पंचायतीन आजून पर्यंत कांय तशी थरर एक्शन घेवंक ना. फक्त हांव नको कित्याक पंचायत एक्शन घेना पळय ती इवन आतां पळय आज कितें जालें आज सिरियस ब्लास्ट जालो म्हणून इतलें जांक पावलें पूण हांव फाटल्या 3 वर्सां पर्यंत झगडटां पूण आजून पर्यंत कांयच एक्शन जायना हेजेर. आतां इवन आमचो तुमी एक कॅमेरा मारात ते सायडीक पळया आज 5 ब्लास्ट जालो आनी तो स्मोक आहा पळय तो इतलो पावरफूल आनी इतलो डेंजरस आमचे झाड सुद्दां पळया तुमी तेवटेन दाखोवंक शकता कॅमेरा झाड सुद्दां सामकें करपलां. तशेंच हांगा पळय खूब जाण लोक आसले ते सफोकेट जाले इवन आमकां सुद्दां मार लागलो आनी सफोकेट जावन थोडे पडले सुद्दां. जेन्ना पडले आनी हो सिरियस इश्यू जालो तेन्ना हांगा आमी इवन फायर ब्रिगेडीक आपयले मागीर एम्ब्युलन्सीक आपयले आनी खूब जाणांक हांगाचे सरावंडींग एरियेक एडमीट केल्या. तर हो इश्यू हांगाचोच न्ही तो 1 किलोमिटर सुद्दां पावलो आनी थंयच्यान सुद्दां कंप्लेनी आयल्यो की थंय आमकां सफोकेट जाले प्रॉब्लेम जाले आनी खुबशे जाण थंय सुद्दां आतां हॉस्पिटलान गेल्ले आसा. खुबश्यो कंप्लेनी आयल्ल्यो आसा. तर हांव मागतां आमचे सरपंचा कडेन आजुनूय की चड सिरियस इश्यू जायना तो पर्यंत तुमी रावं नाका. आजून पर्यंत आतां हें जालां आतां तरी तुमी हेजेर एक्शन घेया. आतां हांवें पळयल्या की तुमी नोटीस लायल्या पंचायतीन नोटीस ते चिकटयल्या पूण नोटीसीर बरयल्या कितें ते परमनंटली सोल्युशन जावचें ना म्हणून. आमी मागता सगळे रेजिडेंट की हेजेर परमनंटली सोल्युशन जावलें हें टेम्पररी नाका आमकां की बाबा आमी हें करतले परत दोळ्यांक उदक लायलें परत 4 दिसांनी परत स्टार्ट जालें अशें आमकां नाका की आमकां हेजेर परमनंट सोल्युशन जाय आनी हो परमनंट सोल्युशन एकूच आसा की हो अड्डो जो आसा तो डिमोलिश करचो.